सरकाराच्या टॅक्साच्या येणावळीचे गणित अनूय गडबडटा। चालू आर्थीक वर्सा पयले 6 म्हयन्यांत कमर्शियल टॅक्साची येणावळ वाडपाची सोडून पोरू परस 2% उणें आसा। सरकारान थारायल्ल्या टार्गेटा परस वट्ट 35% उणें। मार्चा म्हणल्यार कमर्शियल टॅक्स टार्गेटाक 500 ते 600 कोटी उणें पडटलो। ते शिवाय मायनिंगाचे कोफुजांव कोर्टात जाय तशें सुटना जाल्ल्यान रॉयल्टीची शाश्वती ना। अर्ध वर्स सोंपल्या उपरांत पळयात सरकाराच्या तिजेरीचो पंचनामो। मायनिंग बंदीचो परिणाम वेवसायीक कर येणावळीचेर अंदूय थेट दिसता। सरकार 500 कोटी वास्तवा भायर टार्गेट दवरता हो अदमास प्रुडंटान मार्चांतल्या बजेट पंचनाम्यांत केल्लो। टॅक्साची येणावळ तेच दिशेन चल्ल्या। सरकारान जवळ जवळ सगळे नवे कर प्रस्ताव एप्रिलांतच चालीक लायले, मात येणावळीची परिस्थिती सुदारिल्ली दिसना। एप्रिल ते सप्टेंबर हे पयले 6 म्हयन्यांतले सेंट्रल सेल्स टॅक्स, वॅट, एंट्री, एंटरटेनमेंट आनी लक्झरी टॅक्स मेळून वट्ट वेवसायीक कर येणावळीचे आंकडे प्रुडंटाच्या हाताक लागल्या। सरकारान बजेटात वेवसायीक कराचे 30% वाडीचो अदमास केला, मात फाटल्या 6 म्हयन्यांची परिस्थिती पळयल्यार वेवसायीक करांतलो एकूय कर 30% वाड दाखयना, वयल्यान पडल्यात। लक्झरी टॅक्स 20% पडला, एंट्री टॅक्स फक्त 5% वाड दाखयता, एंटरटेनमेंट टॅक्स 10% वाडला। खरो जो वाडूंक जाय आशिल्लो तो म्हत्वाचो वॅटय 2.5% पडला। आता सरकारान थारायल्ल्या वेवसायीक कराचे वर्सुकी टार्गेटाची परिस्थिती पळयात। 2675 कोटीचे वेवसायीक कर येणावळीचे टार्गेट दवरला। पोरू परस वट्ट 30% मायज। पोरू कमर्शियल टॅक्स 2013 कोटीच आयिल्लो। सद्याची 2% नेगेटिव्ह वाड फुडल्या 6 म्हयन्यांत पॉझिटिव्ह 8% पावली तरी सरकाराक वेवसायीक कराची वर्सुकी मोख गाठपाक 500 कोटी उणें पडटले। मायनिंगाचो अर्थवेवस्थेचेर 20% नेगेटिव्ह परिणाम आसूनय सरकारान जीडीपीचे 12% वाडीचो अदमास केला। सरकाराची कर येणावळ आनी अर्थवेवस्था सध्या वाडपाची सोडून उलटे दिशेन वता। पोरू एप्रिल ते जून हे पयले 3 म्हयन्यांत सरकाराक 300 कोटींची मायनिंग रॉयल्टी मेळिल्ली। त्या शिवाय सरकारान लिजांचे रिन्युअल स्टॅम्प ड्युटीचेर 300 कोटी जोडिल्ले। ही येणावळ अंदू ना। डंप फीचेर अजून मेरेन 200 कोटी आयल्यात तितलेच। अंदूय वेवसायीक कराचे गणित 500 कोटींनी हालता। प्रुडंटान हो अदमास मार्चांतच केल्लो। पोरू मायनिंगांतल्यान रॉयल्टी सोडून हेर गजालींतल्यान आयिल्ली ती येणावळ अंदू ना। उद्देगीक वाड नेगेटिव्ह चल्ल्या। जीडीपी अंदूय पडपाचो आसा। आता खंयचे खात्यांच्यो येवजण्यो आनी प्रकल्पांक कितली कातर लागता ते मार्चा उपरांतच कळपाचें। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। दाबोळे बोईंग 787 सुद्धा देवपाक शकता। जगातले सगळ्यात व्हडले प्रवासी विमान ड्रीम लायनर आयतारा दाबोळे विमानतळार देंवलें। 291 टुरिस्टांक घेवन लंडनसान हे बोईंग 787 विमान आयलां। गोंयचे टुरिझम वयर सरतले जाल्यार असली विमानां चड येवंक जाय। असल्या व्हडल्या विमानाक दाबोळे देवपाक मान्यताय दिवंक एअरपोर्ट ऑथॉरिटी फाटीं फुडें जाता म्हणून TTAGन तिडक उक्तायल्या। द ड्रीम लायनर ही बोईंग 787 विमानां संवसारांतली सगळ्यांत चड रुंद विमानां आसात। असलेच एक विमान आयतारा सकाळी 8:30 वरांचेर दाबोळे विमानतळाचेर देंवले। गोंय सरकारचे पर्यटन खाते आनी विमानतळ प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या प्रवाशांक येवकार दिलो। लंडनांतल्यान 391 पर्यटक ह्या विमानांतल्यान गोंयांत पावले। भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे अधिकारी दाबोळे विमानतळाचेर रुंद विमानांक देंवपाक परवानगी दिवपाक सोदिनात अशी टिका ट्रॅव्हल अँड टुरिझम संघटनेचो अध्यक्ष सावियो मेसायसान केल्या। गोंयांत चडांत चड विदेशी पर्यटक येवचे म्हण असल्या विमानांक अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिवंक जाय अशें मेसायसाचें म्हणणें आसा। This flight had a lot of difficulties in getting permissions to land in Goa. In fact, the airport authorities gave permission just 48 hours. There has been a lot of, I would say, they created a lot of hurdles to get in this flight, which has been coming from England for the last 20 years. A lot of excuses were being given saying that the runway is not sufficient, and I can't understand, despite upgrading the airport, why so much of difficulties were created in getting this flight to land. Despite having a new terminal and new facilities, why bigger aircraft cannot land here? The airport authorities of India need to pull up their socks. प्रुडंटा खातीर वास्कोच्यान दिशांत परब। दिवाळीचे दीस गांवभर दिव्यांचो उजवाड। मात पिळगांवां माठवाड्यार कवळेकार फामिलीच्या नशिबांत ही दिवाळी आनी हो उजवाड ना। एका खोपीत ही 6 जाणांची फामील फाटलीं 15 वर्सां दीस काडटा। लायट ना, नळाचें उदकूय ना,
भुरग्यांक शिकोवपाची आवयक तांक ना. सरकारी येवजण्यो आसात 17 पूण त्यो ह्या फामिलीक केन्ना पळयल्ल्यो नात. उदय परबाचो रिपोर्ट. अशे तरेन एका फामिलीची दिवाळी वता. दिवाळी केन्ना आयली आनी केन्ना गेली तांचे विश्वाक खबर सुद्दां आसना. 365 दीस तांकां सारखेच. पिळगांवचे माठवाड्यावेले हे कवळेकार फामिलीचे घर 15 वर्सां फाटीं कोसळ्ळे. ते परत उबे करपाची तांकां ना. इतली वर्सां ही फामील एका खोपीत रावता. लायट ना, उदक ना. कितले पावसाळे आयले आनी गेले. सरकारां आयली गेली. सरकारी येवजण्यो तांणी पळयल्ल्योच ना. तांचे जिणेंत मातय फरक पडिल्लो ना. भुरग्यांक लागून हांवें सगळ्यांक सांगलें, लायटीचें सांगलें, नळाचें सांगलें, म्हणल्यार कोणूच हें घेयना न्हू. मागीर आतां इतलीं वर्सां घरान तशीच काडली. आतां 9 वर्सां जालीं. आतां तरी खूब त्रास भुरग्यांक लागून. आवय बापाय बरोबर 4 भुरगीं कशी तरी दीस काडटात. आवय हाची ताची कामां करून 4 पयशे एकठांय करून संवसार चलयता. 4 भुरगीं एकल्यान 10वी केल्या पूण फुडल्या शिक्षणाक पयसो ना. आवय बापायक तांक ना. भुरगीं शिकता, एकटे 10वी पासून घरा आसा, 3 भुरगीं शिकता. म्हाजे कडेन जायना जाल्यार हांवें धाडूंक ना फुडें. सरकाराच्यो गृह आधार, दयानंद सुरक्षा, कन्याधन, शिक्षणाक आधार असल्यो 17 येवजण्यो. पूण त्यो असले गरिबांक जाय तेन्ना उपकार पडपाच्यो ना. हाचे कवळेकाराची फामील हे एक उत्तम उदाहरण. परिस्थिती सांगतना रामेश्वरी कवळेकाराच्या दोळ्यांतय दुकां येतात. आमचे ना गरिबाची कामां कोण करून दिता सांगलें म्हणून. ते म्हाजे 1 हजाराचे सुद्दां फॉर्म म्हाका कांयच खबर ना. हांवें अजून करूंकच ना ते. फाटले 15 वर्सांत हे फामिली मेरेन ना सरकारी अधिकारी पावलो ना आमदार मंत्री. सरकाराच्या आदाराची तांणी आस्त सोडल्यात. घडये हेरांक तांची दया माया येत म्हूण आतां निमणे ते मिडियाचेर पातयेवन आसात. प्रुडंटा खातीर उदय परब. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.